2 Maccabee chapter 14. 7. डेमेत्रियस पयल्याचो सेनापती निकानोर हाचे लागीं झूज निकानोराचो दीस. महायाज्ञीक आल्सिमूस प्रसून सुटावो करूंक वावुरता. 3 वर्सां उपरांत जुडास आनी ताच्या मनशांक कळ्ळें की सेल्युकुसाचो पूत डेमेत्रियस एक खोडेगांठ पलतण घेवन त्रिपोलिस बंदरांत भायर सरला म्हूण. ताणें राजा अंतियोकस आनी ताच्या बूत दिवपी लिसियासाक जिवेशी मारून तो प्रदेश आपल्या ताब्यांत केलो म्हूण. थंय आल्सिमूस नांवाचो एक मनीस आसलो. तो पयलो महायाज्ञीक म्हणून उडो चलयतालो. पूण झुजाच्या काळार ताणें आपखुशीन ग्रीक लोकांच्या जिविताची चाळ आपणायली. जाण जावन की आपूण आनीक परत केन्नाच महायाज्ञीकाच्या उड्ड्यार पावचो ना आनी जुदेव आपणाक कितेंय करीत म्हूण भिरांतेन तो 151 वर्सां डेमेत्रियसाक मेळूंक गेलो. हे भेटे वेळार ताणें राजाक एक भांगाराचो मुकूट, एक माडाची रोंपी, सांगाताक जैतुनाच्यो खांद्यो, असल्यो खांद्यो पारंपरीक चालीन मंदिरांत भेटयतात, दिल्यो. पूण आपल्या येवजण्यां विशीं ताणें राजाक कांय सांगलें ना. कशेय तरेन आनीक थोड्या वेळान राजा लागीं उलोवंक ताका संदी मेळ्ळी. तेन्ना आपल्यो पिश्यो येवजण्यो ताणें राजाक कळयतच राजान आपल्या बूत दिवप्यांची बसका भरता तेन्ना ताका आपयलो आनी जुदेव कितें करूंक सोदतात तें ताचे कडेन विचारलें. आल्सिमुसान सांगलें, जुदास माकाबेवसाचे पाटलावदार समजतात की आपुणूच भोक्ती आनी देसमोगी म्हणून. तांकां झुजांक येयल्लीं जाय आनी बोगोर ते लोकांक बंद करपा संबंदीन चालोवन घालतात. ते केन्नाच राष्ट्राक शांतीन जिवंक दिवचे नात. तांचे चुकीक लागून हांव आयज महायाज्ञीक म्हणून उरूंक ना. तो जागो म्हाका जल्मांतल्यान फावो जाता, तर ह्याच खातीर आयज हांव हांगा आयलां. पयले सुवातेर एक राजा कसो पोरजे मोदें तुजे संबंद आनी तुजो हुस्को तुवें दाखोवंक, दुसऱ्या म्हणल्यार म्हाका म्हज्या देशाच्या भाव भयणींचो अधिकार आसा. जुडास आनी ताच्या पाटलावदाराच्या पिश्या धोरणांक लागून आख्ख्या देशाचेर सोंसूंक जायनान तितले त्रास हाडून घातल्यात. राजा साहेबा, ह्या विशीं तुका सगळी माहिती आसा. तुज्या देशाचेर आयलोली भयंकर परिस्थिती पयस करचे खातीर तुज्या दयाळपणान तूं दुसऱ्यांची काकूट कोत्ताय. जो पर्यान जुदास जिवो आसलो तो पर्यान आमच्या देशाक शांतीन जिवंक केन्नाच मेळचें ना. जुडासान आपलें उलोवप सोंपयलें तशें डेमेत्रियसाचो राग जुडासाचेर बसून हेर बूत दिवप्यांनी ही एक संदी म्हूण घेतली. कित्याक तेय जुडासाक खूब जळटाले. म्हणटच राजा डेमेत्रियसान सुटसुटीत निकानोराची निवड केली. तो जुडेयाच्या राजपाला खाला हत्यांचे फौजेचो हुकुमदार आसलो. ताणें ताका थंय धाडून दिलो. जुडासाक जिवो मारचो, ताच्या पाटलावदारांची दुस्पट करची आनी संवसारांतल्या व्हड मंदिराचो आल्सिमुसाक महायाज्ञीकाच्या उड्ड्यार बसोवंक तांचो हेतू आसलो. जुडेयांत आसलोले सगळे विदेशी लोक जे जुडासान केल्ल्या आक्रमणाक लागून पळून आयलोले ते निकानोराचे फौजेंत जमा जाले. कित्याक जुडेवांचेर कसलेय संकश्ट आयले जाल्यार आपणाक एक बरी सवलत म्हणून ते चिंतताले. निकानोर जुडासा लागीं इश्टागत जोडटा. निकानोर हल्लो करूंक फुडें सरलात आनी विदेशी लोक ताचे फौजेंत भरती जाल्यात. ती सगळी खबर जुडेवांनी आयकली तर तांणी आपणाचेर धूळ शिंवरायली. जाणें आपली खासगी वस्त कशी तांचे देशाक वेंचून काडलोलो आनी तांच्या आकांताच्या वेळार आसरो जालोल्या सर्वेस्पराक तांणी मागणी केली.
तर जुडासान तांच्या फुडाऱ्यान हुकूम दिलो आनी ते सुटसुडीत भायर सरून झुजान दुस्मानाक फुडो करूंक देसाव लागशिल्ल्या एका गांवांत वचून मांडून रावले. जुडासाचो भाव सिमो निकानोराचे फौजे कडेन झुजतालो, पूण दुस्मानाचे फौजेन ते रावूंक नासलेले दिशेन आक्रमण केलें म्हणटच तो हार खायत रावलो. तरी पूण जेन्ना आपल्या देशा खातीर जुडास आनी ताचे पाटलावदार कितल्या काळजीदारपणान तशें हुशारकायेन झुजताले तें निकानोरान आयकलें, तेन्ना ताणें तांचो प्रस्न झुजाच्या मोळार सोडूंचो म्हणून चिंतलें. देखून ताचे बोलदेक ताणें पोझिडोनियस, थियोदोतूस आनी मताथेयास हांकां जुडेवां कडेन करार करूंक धाडले. कराराचे नेम बरे भाशेन समजिकायेन सुटावे जातच निकानोरान तांची बारीकसाण फौजेंतल्या अधिकाऱ्यांक कळयली आनी तांणी सगळ्यांनी ती एकमतान मानून घेतली. तेन्ना एक दीस थारायलो. त्या दिसा फुडारी खासगी कुशीन एकले मेळपाचे आसले. दोबाज्याच्यो बुसक्यो एकाच्या तोंबूंतल्यो हाडल्यो आनी मांडल्यो. जुडासान दुस्मानाच्या वांट्यान कसलेंय घातकेपण बी मनांत आसत म्हणून दुबावान आपले आख्खे फौजेक वेल्ली आनी एका खेरीत जाग्यार दवरलोली. पूण दोगांय फुडाऱ्यां मदें एक इश्टागोटीचो हो मेळावो जालो. निकानोर थोडे दीस जेरुसलेमाक रावलो. ताणें जुडेवांक खंयचेच वाटेन वायट वागणूक दिवंक ना आनी इतलेंच न्हय, कांय जाण जे ताका आपलो सांगात दिवंक म्हणून रावलोले तांकां लेगून ताणें परत धाडले. दोगूय जण एकमेकाचे घोट आनी थीर इश्ट जाले. निकानोरान जुडासा लागीं मागलें लग्न जावन घर संस्कारी जिवीत सुरवात दिवंक, तर जुडासान आतां एक शांतीचें जिवीत जिवंक सुरू केलें. अल्सिमूस नव्यान दुस्मानकाय सुरू करता आनी निकानोर देव मंदीर संकश्टांत उडयता. जुडास आनी निकानोर कितले बरे इश्टागोतीन चलतात तें अल्सिमुसान पळयलें आनी प्रार्थना करून एक प्रती तयार केली आनी ती घेवन राजा देमेत्रियसाक मेळूंक गेलो. निकानोरान एका घातक्याक आपलो जागो घेवंक विंचून काडला आनी आपूण देसाचो दुस्मान कसो दाखोवन दिला म्हूण ताणें राजाक सांगलें. कित्याक ताणें किल्लो तयार केलोल्या जुडासाक आपणा उपरांत अधिकारी नेमून दवरलो. हे ताचे खोटे आरोपांक लागून राजाक खूब राग आयलो. ताणें रागाच्या नेटान निकानोराक एक चीट बरोवन कळयलें की तुवें केल्ल्या करारा विशीं हांव दादोशी ना. वेगोवेग जुडासाक जप्त करून ताका आपणा सरशें अंत्योकान धाडून दिवंक ताका हुकूम दिलो. निकानोराक हो निरोप पावतच ताका दूख भोगली. ताकाच समजना जालें कितें करचें तें. तांणी दोगांयनी तो करार केलो आनी करार केल्ल्या दुसऱ्या मनशाक आतां भायर रावंक ताका बरें दिसना जालें. पूण कितेंय जावं, राजाच्या हुकुमेची बेपर्वा करूंक एक आगोड काम जालें. म्हणटच तो आतां जुडासाक सांपडावंक कसलो तरी रस्तो सोदून काडूंक चिंतूंक लागलो. निकानोर आपणाचेर आड आनी रागिश्ट कसो वागता तो पळोवन जुडास आतां इल्लो शिटूक जायत वेतालो आनी ही कसली तरी वायट खुणा म्हूण ताका समजलें. देखून ताणें आपल्या पाटलावदारांचो एक व्हडलोसो जमो एकठायलो आनी पयस वचून लिपलो. निकानोराक कळटच की जुडास आपणा परस खूब शाणो आसा म्हणून तो त्या व्हडल्या आनी पवित्र देव मंदिरांत भितर सरलो. तो भितर सरला तेन्ना याज्ञीक बलिदान भेटयताले. जुडासाक हाडून आपल्या ताब्यांत करूंक ताणें त्या याज्ञिकांक हुकूम दिलो. जुडास खंय आसा ती खबर आमी नकलो म्हणून याज्ञिकांनी जेन्ना सोपुता खाला ताका सांगलें. तेन्ना ताणें आपलो उजवो हात वयर उखलून आनी मंदिराक जोखून म्हणलें, जर तुमी जुडासाक एक कैदी कसो म्हज्या ताब्यांत करिनात
जाल्यार हें तुमचें मंदीर हांव मोडून जमनी भरवण कोत्तलों, वेदी खाला घालतलों आनी तांचे स्वाते दियोनिसस देवाक भेटोवंक मंदीर उबारतलों. तो थंयचो भायर सरलो तसो याज्ञिकांनी आपले हात सर्गार उबारून सर्वेस्पराक तांच्या राष्ट्राच्या राखणदाराक मागणी केली. सर्वेस्परा तुका कसलीच गरज ना. ही आमची प्रार्थना तुका हें तुजें मंदीर आमचे मदें आसा तशेंच तें दवर आनी सदांच आमचें सवें मदें राव. तूं एकलोच पवित्र, तुज्या मंदिराची आमी निकतीच नितळसाण केल्या तर ताचें पवित्रपण सर्व कालाक सांबाळ. राजीसाचें मरण. राजीस नांवाचो जेरुसलेमांतल्या फुडाऱ्यांतलो एक फुडारी तो निकानोराचेर आड उलयलो. अशें सांगताले की ह्या मनशान जुदेवांक जायत्या वाटांनी आपली मजत केल्ली. ताका लागून लोक ताका खूब मानान लेखतालो आनी जुदेवांचो बापूय म्हणून पाचारतालो. फाटल्या झुजाच्या दिसांनी जुदेवां खातीर सगळें आपलें काळीज मोन घालून ताणें आपलो जीव संकश्टांत घातलोलो. आपल्या विस्वाशीपणाक लागून ताणें जायत्या जाणांक नितीक उबे केले. हो मनीस जुदेवांक कितले वायट नदरेंत पळयता तें निकानोराक दाखोवंक जाय आसलें. ताणें सुमार 500 मनीस धाडले आनी राजीसाक धरून हाडूंक लायलो. कित्याक तो चिंतालो राजीसाक धरलो जाल्यार जुदेव लोक तांचे पासत झुजपी कोण नासतना पांगलो कसो जातलो म्हूण. राजीस एके मिनारीर गेलो आनी थंय ताका ते सांपडावपाचे आसले. तांणी आंगणांचो दारवटो बोळान मोडून उडयलो आनी दाराक उजो घातलो. आपणाक पळून वचूंक एकूय वाट ना तें राजीसाक समजलें. ताणें आपलीच तरवार घेवन तो आपले तलवारीचेर पडलो. त्या वायटोवी मनशाच्या हातांतल्यान वायट वागणूक भोगचेक बदलेक एक वीर कसो मरण मेलोलो जायतें बरें आसलें अशें ताणें चिंतलें. पूण बरीच उचांबळाय जाल्ली त्या प्रमाणें राजीस सारको तरवारीचेर पडूंक ना. तिचे धारीन ताचो जीव वचूंक ना. तर सैनीक आसले ते कुडीन भितर सरपाचे प्रयत्न करतना तो वोंवती सशें धांवलो आनी एक काळजीदार वीर कसो सकयल लोक भरलेलो थंयसर उडकी मारली. पूण ते रोखडेच फाटीं सरले. थंय थोडो जागो मेकलो जालो. तो ते मेकले जाग्यार मोदेंच पडलो. तो अजून मरूंक नासलो. आपलें जळटें धादोसपण घेवन तो उठलो आनी कुडींतलें रगत व्हांवता आसतनाच लोकां मदल्यांतल्यान धांवून गेलो आनी एका उंच खोडपार उबो रावलो. ताचे कुडींतलें सगळें रगत वचून ताची कूड सुकी जाली. आपल्या दोनूय हातांनी ताणें आपल्यो आंटकिड्यो पिंजून भायर काडल्यो आनी त्यो जमलेल्या लोकांचेर शेवटिल्यो आनी जिविताच्या आनी आत्म्याच्या सर्वेस्परान त्यो ताका परत करच्यो म्हूण ताणें मागणें केलें. असो तो सोंपलो. देवाचें उतर हें.